नमस्कार आणि येवकार मोगाळ ऐकपेनो तुमकां सगळ्यांक बेभरीत नमस्कार. माये मोगाचो आनी काळजाचो आमच्या स्टुडियोत आयिल्ल्यो आसात डॉक्टर अक्षदा आमोणकार. दोतोर तुमकां येवकार मना काळजाचो नमस्कार. आयज आमचो विशय आसा मानसीक आरोग्य, बायलांचें मानसीक आरोग्य. बॅकग्रावंडाचेर सुंदर अशें गीत दोतोर तुमकां आयकुपाक येता आसतलें. म्हळ्यार मनशान कशें जगप आणि मनशाची मानसिकता कशी आसप आणि सदां सर्व काळ मनशाक कसो आनंद दिवप हें आमी तुमचे कडल्यान शिकप हें खूब म्हत्वाचें. दोतोर मानसीक आरोग्य ह्या विशयाचेर खूब कमी तज्ञ आमचे कडेन गोंयांत आसात. तातूंत तुमी एक नामनेच्यो दोतोर. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत तुमी पयलीं MBBS केली आनी ताजे उपरांत सायकियाट्री म्हणजे मानसीक आरोग्य ह्या विशयाचेर तुमी MD म्हणजे मास्टर केलें आनी फाटलीं 12 वर्सां ह्या क्षेत्रांत तुमी वावर करतात. 5 वर्सां तुमी आतां सध्या प्रायवेट प्रॅक्टीस, खाजगी प्रॅक्टीस तुमी सुरू केल्या आनी खूब बरे प्रमाणान तुमी ही केस हँडल करतात. तर दोतोर परतून एक फावट तुमकां माये मोगाचो काळजाचो येवकार. खूब बरें दिसता की मनशाक वेगळे वेगळे तरेचे प्रश्न पडटात आनी वेगळे वेगळे तरेचे समस्येंतल्यान वचचें पडटा आनी अशा वेळार तुमच्यो सारक्यो दोतोर तांकां मदत करतात. आतां मानसीक आरोग्य म्हणटकूच मेंटल हेल्थ जालें न्ही दोतोर. आयज मानसीक आरोग्य आनी हो एक खूबसो लागींचो विशय तो म्हणजे आज वर्ल्ड रेड क्रॉस दिन. वर्ल्ड रेड क्रॉस दीस ह्या निमतान आमी आज मेळ्ळ्यात म्हणटकूच दोतोर म्हाका दिसता थोडेशें महत्व रेड क्रॉसाच्या संदर्भानय कार्यावळीच्या आरंभाक आमी जाणून घेवया न्ही. सो रेड क्रॉस जे एक इन्स्टिट्यूशन आसा, रेड क्रॉस बेसिकली हेल्प्स म्हणजे ते मदत करता ड्युरींग क्रायसीस. जशें की थंय वॉर सिच्युएशन, वॉर झोन्स मागीर कितें एक फ्लड जायले, रेड क्रॉस बेसिकली इज देयर टू हेल्प पीपल ड्युरींग दॅट कंडिशन सिच्युएशन बेसिकली. ह्या वर्साचो थीम जो आसा रेड क्रॉसाचो, ताचो थीम आसा असो की आय वील गिव्ह विथ जॉय अँड द जॉय आय गिव्ह इज माय रिवॉर्ड. सो हाजो अर्थ असो की दिता हांव ते हांव खुशयेन दितलो आणि जी खुशी हांव लोकांक दितलो तोच म्हजो रिवॉर्ड. ह्या वर्साचो थीम. सो रेड क्रॉसाचें अशें हें आसा की दे जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल हू आर इन नीड आणि अशें म्हणटात की दे आर हेल्पिंग ऑलमोस्ट 40% ऑफ द नेशन्स. म्हणजे तांची जी क्रायसीस सिच्युएशन हेल्प जाता ती खूप महत्वाची अँड दे आर डुईंग देअर बेस्ट over the years. They are also training people to build skills. म्हणजे crisis situation कशी हँडल करप. they are giving training also, certification also to that. म्हणजे दुसऱ्याचे दुःख समजून घेवपाची तांक ह्या निमित्तान हे सुरवात जाली. एक्झॅक्टली. दोतोर 1800 म्हाका दिसता 59 सालान हेनरी ड्युनंट हांणी ह्या इटालियन स्वातंत्र्य युद्धान ह्या मदत जी केली तातूंतल्यान ही हो दीस तांच्या नांवान आमी आयज पाळटात. म्हणटकच आयचो हो जो रेड क्रॉस दीस आसा तो दीस एक्झॅक्टली आमच्या मानसिकते कडेन खूब खूब लागीं आसा अशें तुमकां दिसना. सो मानसिकते कडेन लागीं म्हणजे कशें की आतां जशें रेड क्रॉस जे मनशांनी रेड क्रॉस सुरवात केली आनी तातूंत वावरतात आनी तातूंत ते हेल्पिंग पीपल, they are also helping people to spread happiness. आणि आय थिंक आम्ही सुद्धा खंय तरी एक हॅपीनेस जो आसा तो एक सोसायटीन व्यवस्थित उरचो म्हणून तातूंत आमी हेल्प करता. सो आय थिंक वी आर वर्किंग इन द सेम वे. सो मेंटल हेल्थ जर म्हणत जाल्यार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोतोर आयचो हो फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम म्हणटकच खास करून आमी बायलांचो मानसिकता ह्या विशयाचेर आमी उलोवयाच. पूण म्हाका आमच्या आयकुप्याक कळीत करीन दिसता तुमी मानसीक आरोग्य तज्ञ आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन जर कसलोय प्रश्न आसत आरोग्याच्या संदर्भात, मानसिकते संदर्भात, सायकियाट्रिस्टच्या संदर्भात तांणी जरूर आमकां कॉल करचो आनी जाणून घेवचें ह्या विशयाचेर. म्हणटकच आज आमी फोन इन अस्तुरी म्हळ्यार बायले खातीर आशिल्ल्या कारणान आमी बायलेचें मानसीक आरोग्य असो एक विशय दवरला. म्हणटकच दोतोर आतां बायलां म्हळी काय जल्माक येवपी भुरगें, मागीर तें वता तागेलें बालपण, मागीर ताजें आसता तें यंगहूड डेज जुवानपण, मागीर ती मिडियम मध्यम वयनान वता, मागीर ती जाणटेपणान थोडीशी वता, मेनोपॉजल स्टेटान वता, मागीर ती जाणटी जाता. अशे वेगळे वेगळे स्टेटी. मागीर ती कोणाची भयण, कोणाचें भुरगें, कोणाची सून, कोणाची भावज, अश्यो बायलांच्यो वेगळे वेगळे रोल्स. आनी ह्या सगळे रोल्स आमी जे संवसारान खेळटात
त्या रोलाक आमी वेगळ्या वेगळ्या तरेन मानसीक दुयेंसांतल्यान वतातच. म्हणजे अशें न्ही की सगळीं जाणां सामकी मानसीकतेन सुदृढ असतात. म्हणटकूच कांय समस्या तुमच्या सारक्या तज्ञ मनशा कडल्यान जाणून घेवप हें खूब म्हत्वाचें. दोतोर आतां जल्माक आयलीं कांय भुरगीं इल्लीं इल्लीं वाडटात. आतां 5 वर्साचें जाय मेरेन ताका आमी सामकें भुरगें म्हणया, तें सामकें डिपेंड कशें आसता, निरागस आसता. तें कितें तूं कितें सांगता तशें आयकता किंवा मस्ती करता तें सगळें. पूण मागीर जी भुरग्याची स्टेट तयार जाता, तें स्कुलान वचूंक लागलें, ताका बाकीचीं भुरगीं दिश्टी पडलीं, थंय मागीर थोडी तांकां केन्ना आवयक दुसरें भुरगें जल्माक आयलें, थंय म्हणटकच हांगाच्यान जी मानसिकता सुरू जाता, ह्या भुरग्यांक पयलीं हँडल कशें करप आनी स्कुलान धरया, सर्वसामान्यपणान समाजान धरया, ह्या भुरग्यांक आमी कशा पद्दतीन हँडल करप हें सुद्दां म्हत्वाचें न्ही. बरोबर. सो म्हजें अशें म्हणलें की चली भुरगे जे आसता ते अगदी इमोशनल. आमी एक आयकुपी आमकां फोन करता, ओके, जाणून घेवया कोण उलोवपाक सोदता तो. हॅलो हॅलो मॅडम. नमस्कार. I just wanted to ask one question. कोण उलयता? मी रमेश कुलकर्णी उलयता. अच्छा, सांग, उलयात. हॅलो. हो, आयकूंक येता, उलयात. मॅडम. हा, बोला. अक्षता मॅडम, वेन जे डिलिव्हरी आणि चाइल्ड बर्थ मध्ये जे मानसिक स्वास्थ्य बिघडत आहे ना, ते वेदर देर इज व्हेरी ट्रीटमेंट आहे त्याला, हे कशासाठी होतं काय आणि त्याच्याबद्दल हे सांगते तुम्हाला मी. ऐकू येतं तुम्हाला? सो आता हे जे तुम्ही विचारताय ना मला, ते ह्याला आपण म्हणतो पोस्टपार्टम डिप्रेशन. ओके, पोस्टपार्टम ब्लूज म्हणून असतं आणि पोस्टपार्टम डिप्रेशन म्हणून असतं. पोस्टपार्टम ब्लूज जे असतात ते आता कशाला होतात हे दोन्ही गोष्टी, म्हणजे पूर्ण प्रेग्नन्सी जेव्हा असते, मराठी बोलू का कोकणी बोलू तुम्हाला? मराठी. सो प्रेग्नन्सी जेव्हा असते सुरू ना, तेव्हा थोडे हॉर्मोन्स असतात, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरे. तर ते त्यांचा जेव्हा म्हणजे डिलिव्हरी झाली की ते जे प्रोजेस्टेरॉन आणि एस्ट्रोजनचं म्हणजे कमी होतं ना बॉडीमध्ये, तेव्हा एकदम ते डिप्रेशनसारखं होऊ शकतं माणसाला, म्हणजे बाईला. सो त्यात काय होतं की जेव्हा डिलिव्हरी होते आणि प्रोजेस्टेरॉन आणि एस्ट्रोजनचं प्रमाण कमी व्हायला लागतं, त्यावेळेला डिप्रेशनचे म्हणजे डिप्रेशन कॉझिंग हॉर्मोन्स जे असतात ते पण कमी झाल्या कारणाने एखाद्या बाईला मग डिलिव्हरी झाली की एकटेपण, रडू येणे, मूल नकोसारखं वाटणे, अगदी वाटणं की कशाला हे मूल झालंय आपल्याला, मला होत नाहीये, मग झोप न येणे, अगदी म्हणजे नकोसारखं वाटायला लागणे. एवढं की कधी कधी एखाद्या बाईला असं पण होऊ शकतं की स्वतःचा जीव एकदम म्हणजे जीव नको असं वाटायला लागतं, मग सुसाईडच्या डोक्यात विचारायला लागतात. सो ह्याला आपण म्हणतो पोस्टपार्टम डिप्रेशन. पोस्टपार्टम ब्लू म्हणजे कसं असतं की डिलिव्हरी झालेल्या 8 दिवस पोस्टपार्टम ब्लू होऊ शकतो, म्हणजे पोस्टपार्टम ब्लूज म्हणतो आपण त्याला. एक आठवडाभर ते राहतं, जेव्हा आईला खूप त्रास होतो, अंग दुखतं, दूध द्यावंसारखं नाही वाटत मुलाला वगैरे, असं होतं. पण हे जर 8 दिवसाच्या वरती गेलं आणि 1 महिनाभर राहिलं तर मग डॉक्टरला दाखवणं हे खूप गरजेचं आहे. कारण कसं असतं, आई जर बरी नाही, आईचं मानसिक आरोग्य व्यवस्थित नाही आहे, मग ती बॉन्डिंग जी असते मुलाबरोबर ती होऊ शकणार नाही व्यवस्थित, मग ते प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्यामुळे खूप गरजेचं आहे की अशा ह्या पेशंटला मी डॉक्टरकडे दाखवणं गरजेचं आहे. मग तुमच्या बघण्यात जर असं कोण असेल तर तुम्ही दाखवावं. सेक्शन डिलिव्हरी मध्ये होणार नाही मॅडम? नाही, दोन्हीमध्ये होऊ शकतो. इट डिपेंड्स ऑन द हॉर्मोन्स. म्हणजे कशा रीतीने डिलिव्हरी केली ह्याच्यावरती नसतं, फक्त हॉर्मोन्स वरती असतं आणि बाकीच्या एक्सटर्नल फॅक्टर्स म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे काही जर सपोज प्रेग्नन्सी वेळेला तिला त्रास झालाय, काही मानसिक त्रास झालाय, काही म्हणजे स्ट्रेस कुठला झाला, फायनान्शियल स्ट्रेस किंवा लग्नाचा स्ट्रेस, काही जर स्ट्रेस झालाय प्रेग्नन्सीच्या वेळेला तर त्याचा पण इफेक्ट होऊ शकतो तसं. पण जर त्रास होतोय जास्त, अगदीच त्रास होतो, दाखवलेलं बरं तुम्ही. रमेश बाब, तुमचे समाधान झालंय? थँक्यू व्हेरी मच. असोच आमचेर मोग आसचो. थँक्यू. हय, हे आशिल्ले रमेश मुसळे. दोतोर, आमी उलयताली त्या विशयाचेर उलोवयात. म्हाका दिसता बरोचसो तांचो प्रश्न आमच्या ह्या हाजे कडेन संबंदीत आशिल्लो. म्हणटकच आमी जिवीत
मनशाचें लायफ जें आसा तें प्रत्येकाचें वेगळें आनी दुसऱ्याचें लायफ समजून घेवपाकूच जर आमचो जल्म वता जायत जाल्यार ही वायट गजाल न्ही दोतोर. आमी स्वता कडेन आमचें लायफ कितलें बरें आसा, जेन्ना म्हजें लायफ बरें जातलें तेन्ना दुसऱ्याक पळयता आसतना आमकां त्रास जावचो ना. म्हणटकच आमी आमच्या लायफा कडेन एकरूप जावपाचो प्रयत्न करुया आनी जिविताक खूब वेगळ्या पद्दतीन घेवया. येवकार आमचे सगळे मोगाळ आयकुप्यांक परतून एक फावट दोतोर. जिविताची ही वाट चलता आसतना वेगवेगळ्या रितीन मानसिकतेन वचचें पडटा आनी ताका लागून कांय गितां कांय छंद आमी जिवाक लावन घेता. तातूंतलेंच एक सुंदर अशें गीत आमी आयकुप्यांक आयकुपाक दिलें. रविंद्र साठे, अनुराधा पौडवाल आनी सांगात्याचो आवाज आशिल्लो. दोतोर, आमी उलयतालीं भुरग्याच्या मानसिकतेच्या सुरवातीकूच, म्हणटकच त्या संदर्भांत तुमी थोडेशें सांगप बरें न्ही? हय. सो हांव कितें सांगतलें की चली भुरगे जे आसता, आतां चली भुरग्याचे आमी उलयतात, ल्हान आसतना तुमी म्हटलें 5 वर्सां म्हणटा आमी ताका माय मोगान वाडयतात, त्या मागीर ती आपूण म्हणजे शिकतात फ्रॉम द एनवायरमेंट, दे स्टार्ट लर्निंग. आनी जशी ती शिकतात, एक आईचो म्हणजे आवयचो जो एक वांटो आसता तातूंत तो खूब म्हत्वाचो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे म्हज्या म्हणण्यान की आवय जी आसता चली भुरग्या खातीर एक इमोशनल सपोर्ट म्हणून खूब गरजेची. सो जर तुमकां चली भुरगे आसा जाल्यार एक आवय म्हणून वॉट चेंज यू कॅन ब्रिंग इन हर इमोशन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून हांवें जे पळयलां की व्हडली जावन सपोज आवय बरोबर रिलेशन ल्हानपणान बरें ना जाल्यार चलयेक एक इमोशनल डिस्टर्बन्स खूब जावंक शकता, एन्झायटी, इनसेक्युरिटी, हा प्रॉब्लेम व्हडलो जावन जावंक शकता. सो आवयचो वांटो खूब व्हडलो. तसोच एक बापायचो वांटो म्हणल्यार फादर गिवींग मेंटल स्ट्रेंथ. आवय कशी इमोशनल स्ट्रेंथ दिता अशें मेंटल स्ट्रेंथ, म्हणजे हांव तुज्या पाठीशी आसा हे बापायन जर चली भुरग्याक सांगलें, हे 2 गोश्टी जर चली भुरग्याक मेळ्ळे ल्हान आसतना जाल्यार खूब गरजेचें. ताका वाडपाक जें म्हणजे ग्रोथ जातली, मेंटल ग्रोथ आनी इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ विल बी व्हेरी गुड as compared to someone who will not get that from the father and mother. दोतोर, आज पळय कितें जाला, व्हडलो गॅप पडला. म्हणजे एक डिजिटल वर्ल्डाक लागून ते फास्ट बदलता आनी केन्ना केन्ना कितें जाता, जी आवय आसा तिजें जनरेशन आनी भुरग्याचें जनरेशन हातूंत भितर कमीत ते 20-25 वर्सांचो फरक पडटा. कारण आज बायलां शिकून करून सगळें जातकच वयाच्या 25-30 वर्सांचेर लग्न करता, मागीर भुरगीं जाता. म्हणटकच 30 वर्सां फाटलें तिजें भुरगेंपण आनी हें भुरगें सामकें डिजिटल वर्ल्डांतलें, म्हणटकच खूब ताजी मॅच्युरिटी बेगीन जाल्ली आसता. आनी कांय वेळार अशें जाता की तें भुरगें एक साधारण 15-16 वर्सांचें 18 वर्सांचें अशें जालें काय ना, ताजे एक स्वतंत्र विचार तयार जातात. ताजे विचार आनी आवयच्या विचारांतून खूब अंतर पडटा. तेन्ना दोतोर ह्या भुरग्याक कशें हाताळप, कारण हो काळूच असो आसा. बरोबर ना, हांव ना म्हणना. कित्याक जाता कित्याक आतां आमची भुरगीं जी आतां ह्या जनरेशनाक जावंक लागल्या, आमी आवय असो जाल्या लेट, वी आर कन्सिविंग लेट आनी टुवर्ड्स 30 बी आमकां भुरगीं जाता आनी त्या मागीर आमचोय पेशन्स लेवल एक तरेन कमी जाल्लो आसता. मेनी ऑफ देम आर वर्किंग मदर्स. एक तो गिल्ट आसता की भुरग्या बरोबर ना आमी काम करता, सो तेंय आसता. तातूंत जशी भुरगीं आमी वाडयतात, ही भुरगीं आतां विथ द वे यू से स्क्रीन टायम आनी हाज्या वरती वाडतात. व्हडली जावन एक जेन्ना ती बॅक आन्सर करतात किंवा ती आयकनात, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हँडल दॅट व्हेरी सेन्सिटिव्हली. बिकॉज अशा वेळाक जर आवय बापायचो त्या वेळाक तांच्या वयर एक म्हणजे एक फोर्स करून किंवा तांकां ना ते ना म्हणून अशें चलचें ना. हँडलिंग दॅट विथ अटमोस्ट केअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक त्या वेळाक भुरग्यांची हॉर्मोनल चेंजीस जाल्ले आसता. एडॉलसन्स एजीक चलयांक मेन्सीस स्टार्ट जाल्ले आसता. त्या वेळार तांचे जे मानसीक प्रॉब्लेम सुरू, मूड स्विंग्स जे सुरू जातात, त्या वेळाक जर आवय बापायन ते सारखे साथ दिवंक ना जाल्यार त्या वेळाक ते मातसो एक रिलेशनशिपान सुद्धा एक गॅप येवंक, फरक येवंक शकता. सो इम्पॉर्टंट आसा की एट द टायम ऑफ मेनार्की म्हणटा आमी ताका, जेन्ना मेन्सीस सुरू जाता, सो त्या वेळाक जे हॉर्मोनल चेंजीस जाता, अ गर्ल गोज थ्रू अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, इमोशनल डिस्टर्बन्सीस, त्या वेळाक एक आवयचो वांटो अगेन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या वेळाक समजून घेवप, सेन्सिटिव्हिटी दवरप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां आनीक एक गजाल दोतोर म्हाका हांगा तुमचे कडेन चर्चा करीन दिसता ती अशी, आज काल कितें जाला, खुबश्यो म्हणजे ज्यो चलयो आसात तांकां रांदची कुडींतली चड संवय नासता आनी परत म्हळ्यार तांचें कशें आसता, ती शिक्षणान सामकी मग्न आसता. म्हणटकच ती सगळ्यां बरोबर म्हणजे सरभरस चली चलो तांचे सगळे वातावरणान ती वाडटात आनी मागीर कितें जाता, एक सर्टन लेवलचेर तिजें लग्न ठरता, लग्न जाता,
केन्ना केन्नाय मनान आसून केन्ना केन्नाय मना विरुद्ध केन्ना केन्नाय आपण चूज केल्ल्या पार्टनरा कडेन पूण तरी पुणून लग्ना उपरांत जें तिचें लायफ सुरू जाता त्या सुरू जाल्ल्या लायफाक फाटलो काळ कंपेर केलो जाल्यार आज खुबश्यो चलयो समाधानी नात, खुबश्यो चलयो घटस्फोटा कडेन वतात. आतां ह्या गजालीक दोतोर कशी वाट सोदून काडप? हातूनय म्हाका दिसता न्ही की एक जशें आपल्या चलयेक आमी वाडयतात आनी फुडें जशें ताजें लग्न जावन एक वेगळ्या घरान वचून एक वेगळी मनशां एडजस्टमेंट जी आसा, एडजस्टमेंट म्हणजे कशें, आय एम नॉट सेईंग की तुजेर कितें जर बाबा कोण अन्याय करता तो सहन करचो, तशें हांव म्हणना. पूण थोड्यो गोश्टी फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट जे आमी आमच्या भुरग्यांक वायल वी आर ब्रिंगींग देम अप शिकयलें जाल्यार वेन दे गो अहेड इन लायफ एक तांकां स्वताक फ्लेक्सिबिलिटी येतली. आय विल नॉट कॉल इट एडजस्टमेंट अगेन, फ्लेक्सिबिलिटी म्हणटा हांव, जी आसपाकूच जाय चलयेकूच न्ही चल्याकूय बी. आय थिंक कुकींग, स्वताची केअर घेवप, हे लायफ स्किल्स आसात जे चल्याक चलयेक दोगांकूय येवपाकूच जाय. हांव अशें म्हणना की चल्याक हालीं अशें जालां की मे बी चडशे जॉयंट फॅमिलीन रावनात, ओके, फक्त हजबंड अँड वायफ आर स्टेईंग टुगेदर. आतां अशा हातून वेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, आतां आमच्या गोंयांत तरी एक मे बी ते IT लायफ ना, पूण प्लेसीस लायक बेंगलोर, पुणे, मुंबय, husband and wife both are working, both of them are coming home by 9:30, becomes difficult for only the wife to cook and go. So I think थंय वाटो दोगांचो गरजेचो. आणि जर लहानपणाच्यान चलयेक शिकयला व्यवस्थित बाबा फ्लेक्सिबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ, ओके, समथिंग विच इज इम्पॉर्टंट फॉर यू, यू हॅव टू डू. आय थिंक शी विल नॉट हॅव डिफिकल्टी एडजस्टिंग. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग तुजी कशी जाल्या एज अ गर्ल. ओके, हाऊ हॅव यू बीन टॉट, वॉट यू हॅव सीन युअर मदर डुईंग, ताका म्हणटा मॉडेलिंग. म्हटल्यार अ गर्ल ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हर मदर. आवय आपली जशी वावरता ते पळोवन चली शिकता चडशे, आणि आपल्या बापाय कडल्यान ते अपेक्षा दवरता आपल्या बापाय भशेन आपलो घोव आसचो. सो बापायन एक व्यवस्थित मॉडेलिंग करचे आणि आवयन एक व्यवस्थित मॉडेलिंग करचे, हे खूप गरजेचे. म्हणटकूच लायफान एडजस्टमेंट इतलेच महत्वाचे. काय एडजस्टमेंटा परस फ्लेक्सिबिलिटी म्हणूया आमी, कित्याक एडजस्टमेंट थोड्यांक आवडचे ना, ओके, म्हणटले की फक्त चलयांक कित्याक एडजस्टमेंट. सो फ्लेक्सिबिलिटी म्हणया विच हॅज टू बी गर्ल अँड बॉय बोथ. म्हाका दिसता आमचे आयकुपे आनी हे इतलें आयकून मातशें काळीज घट धरचें, कारण सगळ्यांच्या बाबतींत अशें घडना. आनी आमचो एक कॉलर रावला तुमचे कडेन उलोवपाक. तांचें नांव मिलन किशोर नार्वेकार. मिलन बाय, हॅलो. दोतोर, म्हाका दिसता तांचो कॉल डिस्कनेक्ट जाला. आमी तो मेरेन उलोवया, परतो आयलो जाल्यार आमी घेवया, नक्कीच घेवया. हय, म्हणटकच आमी उलयतालीं खंयच्या विशयाचेर? लग्न जातकूर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बद्दल. सो आतां लग्न जालें की नेक्स्ट जो स्टेप आसता तो आसा भुरगीं जातकूर. एक बायलेच्या लायफान खुबशे रोल्स शी प्लेज, नॉट ओन्ली अ वुमन, आय थिंक अ मॅन ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ रोल्स, बट एक बायलेचे रोल्स जे आसा ते वेगळ्या रितीन एक एक्सपेक्टेशन आसता सोसायटीच्या तिच्या कडल्यानूय बी. सो लग्न जालें की जेन्ना भुरगीं जाता, आतां ड्युरींग द प्रेग्नन्सी अँड मागीर आफ्टर डिलिव्हरी ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ चेंजीस वीच हॅपन इन द फिमेल्स बॉडी. म्हणजे हॉर्मोनल चेंजीस जावं, फिजिकल चेंजीस जावं, अ लॉट ऑफ चेंजीस वीच हॅपन विच इज डिफिकल्ट फॉर हर टू एडजस्ट समटायम्स. वजन वाडप, वेगळ्या भशेन दिसूंक लागप प्रेग्नन्सीच्या वेळाक, इवन आफ्टर डिलिव्हरी एक वेट लॉस जावप ना, हाजी चिंता. हालींच्या जगान थंय एव्हरीवन वॉन्ट्स टू लूक द बेस्ट, वेर एव्हरीवन वॉन्ट्स टू बी इन शेप. दोतोर, आमचो कॉलर आयला, उलोवया तांचे कडेन. हॅलो. हॅलो हॅलो, उलयता. पयलीं खूब तुमकां थँक्यू म्हणटा, कारण कितलो सुंदर तुमी विशय दवरला. थँक्यू. आनी दोतोर अक्षता हांकां हांव मना पासून तिका आशिर्वाद दिता, बिकॉज आय एम अ सिनियर सिटीजन. खूब सुंदर उलयली. थँक्यू. खूब सुंदर उलयली. आतां तुमी, हांव डॉक्टर शकुंतला बर्णे म्हणटा, तिणे बऱ्या प्रश्नाक हात घाला. आज एका चलये मनशेक बरें सुंदर जगपा खातीर एक समजून घेवपी आई बाबा जाय, समाज जाय, आणि लग्न जाल्या नंतर तिजो लायफ पार्टनर जाय. बरोबर.
आनी आतां हांव 70 वर्सांचेर पावला म्हणून म्हाका हें सगळें दिश्टी पडटा. तर आतां म्हजो पयलो प्रश्न आसा की हें समजून घेवपाचें कित्याक जायना? समजून घेवपाचें कित्याक जायना? प्रश्न खूब आसा, रोखडें उत्तर दिनाका. हांव एका जॉयंट फॅमिलीन जल्माक आयला आनी म्हाका खूब आनंद जाता सांगपाक. हांव एका धार्मीक जॉयंट फॅमिलीन नंबर 4 आउट ऑफ 6 सुनो. तर म्हजो देर म्हणटा म्हाका, मिलन तूं नंबर 4 न्ही, तूं नंबर 1 सून आसा. तर हांव म्हजे आई बाबा देव माणूस, ताणें म्हाका ल्हानपणान जाय तें करपाक दिलां आनी हांव म्हजी इतली हायरार्की की आय लँडेड इन अ स्कूल अँड आय बिकेम द प्रिन्सिपल ऑफ दॅट स्कूल. वाव, नाईस. म्हणून म्हाका दिसता न्ही म्हजे इतले सुंदर सुंदर लायफ कोणाक मेळूना. व्हेरी नाईस. छान छान. आनी अशेंच एका खंयच्याच चलयेक मेळचें, कारण हांव सगळे म्हज्या आवय बापायक आनी म्हज्या माय मावांक अर्पण करता. छान छान. तुमकां सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता. छान. टायम घेता. कितें म्हणपा लागली, आमी जॉयंट फॅमिलींतली, व्यापारी घराण्यांतली. बरोबर. बाय तूं शिकता न्ही, तुका रांदचे कुडी येनाका, तुजी माय तुका सगळें शिकयतली. आनी मायन कितें म्हटलें न्ही, म्हाका कितें खबर की ते गॅसीचो टेम्परेचर इतलो जातलो म्हणून एक दिसा मणगणें करतालें. मणगण्याक आयलो उतो आनी माय म्हजी कमरेर हात धरून उबी रावल्या आनी म्हाका म्हणटा, अगो बाय तुका आवयन अभ्यासूच शिकयलो, पुस्तकां शिकयली, रांदपाक शिकोवना. तिणे जोक केलो. परंतु ती इतली दैवी माणूस, तिणे म्हाका कांयच म्हटलें ना आनी म्हज्या सगळ्या जावांनी म्हाका शिकयलें. आनी हो आतां तुमचो म्हणजे यंग जनरेशनाचो कलियूग आयला. अश्यो मायो ना आनी अश्यो सुनोय ना, अशें आवय बापूय नाच ना अशें म्हणूंक शकना आमी. अश्यो मायो थोड्यो आसात. म्हजी माय आसा तशी. नो व्हेरी सॉरी दोतोर. कारण म्हज्या एका फॅमिली मेंबरान हॅलो आयकात आनी पदर पसरून क्षमा मागता. लग्नाच्या 3रेच दिसा ताका घरा धाडलें आनी लायफ इज रुईन. खरें म्हळ्यार हेच म्हजें मानसीक म्हजें डिसीज. कारण अशें जालें आनी हांव धडधडीत रडपाक लागलें. आनी डॉक्टर शकुंतला भरणेन म्हाका हात दिलो आनी म्हजें मन थंड केलें. हांव न्ही आतां परत जॉयंट फॅमिलीन आसा. मातशें आयका. हांव रेडिओचेर येवंक शकना. डॉक्टर शकुंतला भरणेन म्हाका खूबदां आपयलें. हांव पावलें ना तें, कारण म्हजो घोव बिझनेसमॅन आसा. पूण आज खरें म्हाका विठ्ठल रखुमाई पावली. आज बुधवार तुमचो कार्यक्रम आयकपाचें विसरून गेलें. नाती बरोबर खेळटालें. नो प्रॉब्लेम. ना म्हणल्यार तुमी बरेंच सांगलें आमकां. आनी तुमी एकूच मिनीट घेता. सांगा. तर आतां म्हजी एक मागणी मान्य करा. डॉक्टर शकुंतला भरणे, तुम्ही व्हेरी इंटेलिजंट आसा. तुम्ही आता दोतोर डॉक्टर अक्षता मागीर इस्कॉलाचो प्रिन्सिपल आनी भुरग्यांची चली भुरग्यो आनी चली भुरग्यांचे आई बाबा हांकां एक कावन्सिलींग करात आनी तांकां हे सगळो लेक्चर सांगात. आमी फक्त बुकांनी व्हडलीं जाल्या व्हडलीं, परंतु कोणूच मागीर कोणाक समजना. बरोबर. तेन्ना मातशें तुमी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दॅट इज एज्युकेशनल डिपार्टमेंटान एक हे काडात, सर्क्युलर काडात आनी हे कावन्सिलींग कंपल्सरी करात. बिकॉज आय एम अ प्रिन्सिपल ऑफ ए स्कूल. आय विल नॉट ओपन माय पंडोराज बॉक्स. इट इज अ नेसेसिटी ऑफ द 21st century. मिलनबाई, आणि तुमचे मानसिकता ह्या विशयाचेर कितें प्रश्न तुमचे ना न्ही? आशिल्लो न्ही डॉक्टर. तर कारण कितें न्ही, कोणूच समजून कित्याक घेना. मानसिकता केन्ना जाता समजून घेना म्हणजे कितें म्हाका अशें दिसता की आतां हळूहळू समजूंक लागल्या. आतां अवेअरनेस सुरू जाला. आता जस्ट सुरू झाला आनी म्हणटकूच थोडे एक वर्सां लागतली ताका, पूण हळूहळू जातले. जशें तुमी आतां 70चे अशी उलयता इतली बरी अबाउट वुमन्स हेल्थ. सो
म्हाका दिसता की हळूहळू गाडी धाडल्यार हांव येवं शकता तुमकां. ना तशें म्हणना, म्हणल्यार हांव म्हणटा की हळूहळू करून सगळ्यांक अशें हो एक अवेरनेस जातलो आनी आमीच हो चेंज हाडपाचो. इंटरजनरेशन जे चल्लां ते कमी करपाचें. मिलन बाय, तुमचो आमचेर खूब मोग आसा हें आमकां कळ्ळें, आनी असोच मोग तुमचो आमकां मेळत रावचो ही प्रार्थना करता. आनी देव बरें करूं. तुमी आमकां खुबश्यो बऱ्यो गजाली सदांच सांगतात, आयजय सांगल्यो दोतोर. त्यो आमच्यो खूब खूब पुरबायो करतात, तांकां आमचें खूब कौतूक आसा. बरें डॉक्टर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक मातशें शुअर आमी पळोवया आमी कितें करूया त्या बद्दल. नक्की तुमचो विचार आमी लक्षांत दवरला. थँक्यू. येस येस थँक्यू सो मच. येस येस थँक्यू. बरी करून थँक्यू. दोतोर ह्यो मिलन बाय आमचे कडेन खूब सुंदर उलयतात आनी खुबशे तांकां ह्या विशयाचेर वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन लोकांक त्यो समजून घेतात. म्हणटकच तांकां देव बरें करूं. म्हाका दिसता आमी मुखार वचचे पयलीं मुखावयलो एक विशय आमी लक्षांत घेवया. आतां लग्न जातकच सगळींच कितें अशें वायट हातून वचनात, पूण सिच्युएशन जें आसता तें सगळ्यांकूच पोशक आसना. सगळ्यांच्या घरान म्हणजे आपले मायक समजून घेवप, तिका वळखवप किंवा आपल्या बाकीच्या फॅमिली मेंबरांक वळखवप, हें सगळें करपाक ताका खूब टायम वता. आनी केन्ना केन्नाय तिसऱ्या मनशाक हो विशय फकाणां करपाचो जाता. आनी थोड्यांक कशें दिसता की आपल्याक खूब कळटा आनी हाका अक्कलच ना. अशा पद्दतीन वागिल्ल्या कारणान एक समाजान एक वेगळ्या पद्दतीन तिचें वागप सुरू जाता की मानसिकताच तेजी अशी जाता की सगळेच लोक आपल्याक दोश कित्याक दितात, वेरेज ती खूब बरी आसता. असो एक प्रसंग बायलांचेर येता. म्हणटा की ह्या मध्यम वयीन जी बायल आसा, लग्ना उपरांत घरान एडजस्ट करून घेवपी त्या बायलेची मानसिकता योग्य दवरपा खातीर समाजाचें कितें कर्तव्य दोतोर, आनी एक दोतोर ह्या नात्यान ह्या बायलेन कशा पद्दतीन तिजें आपलें लायफ घेवन मुखार वचचें. म्हजें आतां एक म्हणणें की लग्न जाली, एक चली लग्न जावन जशें गेलें, आवयन जें कितें शिकवण ताका दिल्या, चलयेक दिल्या, आतां लग्न चली गेलें, सगळी नवी फॅमिली ताका मेळ्ळ्या, नवे सोसायटी सगळें नवें ताचें. एक हजबंड आसा, इनलॉज आसात, सिस्टर इनलॉ, ब्रदर, अख्खो फॅमिली एक अख्खी आसा. जॉयंट फॅमिली आसूं, न्युक्लियर फॅमिली आसूं, म्हणजे फक्त हजबंड रावता काय सगळीं बरोबर रावतात. शी हॅज टू फर्स्ट, the mother should teach that while going in the house. हाजेर आमी दोतोर खूब डिटेलान मागीर उलोवया. आनी आमचे सांगातान आतां सध्या आसात त्यो एक कॉलर, गीता नारकार. हॅलो नमस्कार. हॅलो नमस्कार. सांगात. गीताबाई, प्रश्न तुमचो कितें आसा? प्रश्न सांगात तुमचो. हय विचारात तुमी. हॅलो. कितें आसा प्रश्न म्हळ्यार कितें आसा, मानसीक आरोग्य म्हळ्यार मानसीक आरोग्य बरें उरपा खातीर कितें अशें उपाय आसात ते तुमी म्हाका सांगात दाखयता. कित्याक सांग, फिजिकल कितें करूं येता पूण मानसीक हाका मातशें कितें तरी दोतोराचो हें आसा. अगदी बरोबर. फिजिकल तुमी जशें म्हणटात कितें ना कितें करूंक येता, पूण मानसीक कितें आसा, मानसीक बेस्ट थिंग इज टू कीप युअर सेल्फ बिझी. म्हणजे कशें आतां बायल मनीस जी आसा, आमी बायलांची उलयता म्हणून सांगता तुमकां, एक तर ती हाऊसवायफ आसतली नाल्यार वर्किंग वुमन आसतली. वर्किंग वुमन जाल्यार ती एक सांज म्हणसर ऑफिसान बिझी, मागीर येवन घरांतली कामां तातूंत बिझी उरतली. जी घरा हाऊसवायफ आसता, हालीं जालां अशें की मशिनां खातीर, नव्या गॅजेट्सा खातीर काम खूब अशें त्या मनान कमी जाला आनी बिझी उरपाचें हें कमी जालां. सो त्या खातीर जाता कितें, सरसर लक्ष वळटा तें मोबायला कडेन, वॉट्सॅपा कडेन, युट्यूबा कडेन, आनी तातूंत आमी कितें कितें वाचत बसता दिसभर, तातूंत मन आनीक उदास जाता. खुबशे बॅड न्यूज, नेगेटीव न्यूज मेळटा आमकां. सो म्हाका अशें दिसता की ज्यो बायलो घरा आसतात आनी चड इवन वर्किंग वुमन फॉर दॅट मॅटर, त्यांनी एक मोबायलाचो यूज कमी करून जाता तशें एक हॉबी आपली जी आसा, थोड्यो गोश्टी जे आमकां ल्हानपणान जे आमकां लायक शिकपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो उरल्या, त्यो हॉबीज तुमी सुरू करूंक शकता. जशें की विणकाम आसा, क्रोशे आसा. थोड्या बायलांनी अशें हांवें पळयलां की डान्स सुद्दां एक मिडल एजान सुरू केल्लो आसा, डान्स शिकपाचें, सिंगींग शिकपाचें, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट, कुकींग. हे जे छंद आसा, एक हॉबी पाळप खूब गरजेची. छंद पाळप खूब गरजेचो, म्हणजे दिवसांतलो एक वरभर तरी छंदाक दिवप. आनी जात तशें वॉट्सॅप मेसेज करच्या परस ज्या मनशाक तुमकां उलोवपाची इच्छा जाता त्या मनशाक एक फोन केल्लो बरो. फोनार जी उलोवणी जाता ती एक मनाक एक वेगळोच एक हे दिता, म्हणजे
आनंद दिता, सो ते गरजेचे. सो अशें करून एक स्वताक बिझी दवरप हे खूब गरजेचें. मागीर एक्सरसायज परत खूब गरजेची, दिसांतल्यान 1 वर तरी एक्सरसायज करपाकूच जाय. चडशे मिडल एज जातकच एक आमकां जे बायलांक त्रास सुरू जातात ते एक्सरसायजान खूब हेल्प जावंक शकता. आनी कितें प्रश्न आसा तुमचो गीताबाई? एक्सरसायज पळय जे करतात न्ही, ताका कोणाकी सारके वेवस्थीत ट्युटर जावं तो कोण शिकोवपी आसा ताजे कडल्यान ना. एक्सरसायज म्हणजे कशें ना ते तशेंच जाय अशें ना. हांव म्हणटा एक प्लेन वॉक सुद्धा 45 मिनिट्स ऑफ वॉक और 45 to 1 hour ऑफ वॉक. अदरवायज योगा, मेडिटेशन हे सुद्धा म्हणजे इट कॅन हेल्प. म्हणजे एक ट्युटरा कडल्यानूच शिकून करूंक जाय अशें कांयच ना. तुम्ही तुमच्या तरेन कशें वॉक घेवन किंवा घरा झुंबा करून डान्स करून कशी एक्सरसायज करूंक शकता. वा, हां हां. दोतोर गीताबाई तुमचें समाधान जालां अशें धरता आमी. हॅलो, म्हाका दिसता तांचो फोन डिस्कनेक्ट जाला घडये. दोतोर खूब सुंदर प्रश्न तांणी विचारला. म्हाका दिसता हें मानसीक आरोग्य योग्य उरपा खातीर आपले छंद बाळगोवप आनी आपली इश्ट मित्रांक मेळप, आपले मनांतल्यो कांय गजाली सांगप हें तितलेंच म्हत्वाचें. हें तुमचे कडल्यान आमच्या आयकुप्यांक कळ्ळें. दोतोर आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हाका आतांच हांव तुमकां विचारून दवरतां, मागीर आमी डिस्कस करुया. एक सुंदर प्रश्न म्हणजे म्हज्या तकलेन आयला तो असो. आमी आतां ल्हान भुरग्यांचो विचार केलो, आमी मध्यम वयाचो विचार केलो, जुवानपणाचो विचार केलो. सगळ्यांत म्हत्वाची बायलेची स्टेट म्हणटा ती मेनोपॉजल टायम. म्हणजे ह्या टायमार तिका खंय तरी मानसीक बळाची गरज आसता. कारण आतां आपल्याक कोणाचीच गरज ना, आपली कोणाक गरज ना आनी आपणें दुसऱ्या खातीर केलें आनी आतां आपल्या खातीर कोण करचो ना ही एक भावना त्या एजीचेर येता अशें म्हाका दिसता. दोतोर म्हणटकूच ही भावना ताजे कडेन येवची न्हय म्हणून म्हाका दिसता 2 काळजां एकठांय उरचीं किंवा ह्या काळजाक काळीज तेकून तिका मानसीक आरोग्य योग्य दवरपा खातीर कांय गजाली आमी सांगप खूब म्हत्वाच्यो. म्हणजे जें मोगान घडटा तें आनी कित्यानूच घडना. बरोबर. आनी मोगा शिवाय कांयच जिवीत जायना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय आमचो म्हणजे मेनोपॉजल टायम बायलेचो. तिचो काळजाचो मोग जो आसा ती सगळ्यांक वाडटा. भुरगेपणांतल्यान लग्न जालीं, भुरग्यांक घोवाक आनी अशी स्टेट येता की भुरगीं उडून गेल्लीं आसता. उडून म्हणजे घरट्यांतल्यान उडून गेल्लीं आसता. प्रत्येकाक आपले आपली हें उरता आनी प्रत्येक जाण आपल्या लायफान बिजी उरता आनी थंय ती मातशी खंय तरी आपल्याक निग्लेक्ट करतात काय कितें अशी जी भावना येता. आनी तो काळ जो आसा तोच म्हाका दिसता आमी डिस्कस करप हांगा खूब म्हत्वाचें. बरोबर. सो आतां म्हाका अशें दिसता की आतां लग्न जावन आमी उलयतालीं, लग्न जावन तें भुरगीं जावन भुरगीं व्हडलीं जावन हो पिरियड जो आसा एक बायल बिजी उरता. भुरग्यांक व्हडलें करून तांची कॉलेज जाली, शिक्षणां जालीं, जशी ती त्या एक एजीक पावता त्या एजीक खंय मेनोपॉजूय येता, भुरग्यांचें एखादी लग्नूय जाता किंवा भुरगीं भायर युनिवर्सिटीत शिकूंक वतात. केन्ना केन्ना अशें जाता की एकल्यांचे घोव म्हणजे ते रिलेशनशीप आनी इवन समटायम्स समवन स्पाउस एक्सपायर्स अशें जाता, म्हणजे एकलेपण जें आसता. सो ती जी एज आसता वेर फिजिकली हॉर्मोन्साचोय प्रॉब्लेम जाल्लो आसा बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, प्लस घरांतलें जें वातावरण आसा तें चेंज जाल्लें आसता. ताका एक सुंदर नांव आसा, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. म्हणजे घरट्यांतल्यान भुरगीं जी आसता ती उडून गेली आनी आवय बापूय एकली उरली. सो हे जे आसता ते खूब कॉमन आसता आनी हे सगळे घडून येता ते त्या वेळाक. आतां ती एखादी हाऊसवायफ जावं किंवा वर्किंग वुमन जावं, इवन वर्किंग वुमन असली की ते मेनोपॉजच्या मागीरूच रिटायरमेंटूय येता. सो तो एक फेज, दोज 10 years आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर इन अ फिमेल्स लायफ. त्या वेळाक कशें ह्या सगळ्यांतल्यान भायर सरप इज अगेन हांव म्हणटा की जात तशें वेन यू आर ग्रोईंग ओल्डर सी टू इट दॅट यू डोंट लूज युअर सोशल कनेक्ट. म्हणजे आमचे जे आता झाला की बिकॉज ऑफ मोबाईल फोन आणि व्हॉट्सॲप आणि हे आम्ही उलोवंक कोणाकडे वचनात, एक फोन करूंक कोणाकडे वचनात किंवा मेळूंक वचनात. मेळ्ळी जाल्यार सुद्दां चडशे व्हॉट्सॲपारूच उलोवप जाता. आमचे चडशे हॅपी बर्थडे व्हॉट्सॲपार म्हणप जाता. सो दॅट इज समथींग विच इज लॅकिंग. जात तशें एक सोशल कनेक्ट आसचो, एक सोशल ग्रुप आसचो जो तुमकां कंटिन्युअस तुमच्या बरोबर आसचो. एक छंद आसचो परत हांव म्हणटा
आणि जात तशे एखादी कम्युनिटी जॉईन करप. ओके, आता सिनियर सिटीजन कम्युनिटी असता किंवा लॉट ऑफ कम्युनिटीज हॅव कम अप विच आर हेल्पिंग पीपल टू कोप अप. हा, सगळ्यांचीच भुरगीं आता बरोबर रावता अशें ना. सो एखाद्या बायलेक जर असो त्रास जाता, सो तिणे एक अशे संदर्भान आपलो एक लाईफ जगपाक एक प्लॅन करपाक जाय, स्वताचेर अवलंबून असपाक जाय, कोणा दुसऱ्याचेर ना. म्हाका दिसता दोतोर हो सगळो प्लॅन करपा खातीर ह्या बायलेन आपल्याक टायम दिवप, दिसाचे 1 वर तरी सामकें म्हत्वाचें. आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कितें, ती साधारण 40क पावता तेन्ना तिणें एक मानसीक तयारी करपाक सुरवात करप. अगदी बरोबर. एकदम काडली जीब लायली ताळ्याक जायना. खंयच्याय गजालीची मानसीक तयारी मनशान जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंयचीच गजाल आमकां कठीण वचची ना. आनी आतां इतलें अवेलेबल आसा, पुस्तकां मेळटात, कोण कोण फ्रेंड्स मेळटात, तुमचे सारके आमच्या बऱ्या नशिबान म्हणया दोतोर ह्या विशयाचेर आमकां मेळटा आनी तातूंत दोतोर आसून उपयोग ना. ताजे कडेन एक मानसिकता आनी ते बरे स्वभावाचे कनेक्शनूय आसपा जाय, जें तुमचे कडेन दोतोर आमकां दिश्टी पडटा. आतां आमचे कडेन वेळ खूब कमी आसा दोतोर, पुणून ह्या सगळ्या लोकांक मानसीक दुयेंसांतल्यान जीं वतात तांकां तुमी एक संदेश दिवचो आनी मागीर आमी निरोप घेवया. म्हजें अशें म्हणणें की कितेंय जावं मानसीक जो आरोग्य आसा ते खूब गरजेचें. आमी सगळ्यांनीच ते लक्षांत दवरूंक जाय. बायल जावं, दादलो जावं, भुरगीं जावं, जाणटी जावं, सगळ्यांकूच मानसीक आरोग्य इम्पॉर्टंट. ओके, न्हीद ही खूपच इम्पॉर्टंट. 7 ते 8 वरां न्हीद जावप खूब गरजेची. एक्सरसाइज in the day for at least 1 hour, very very important. Meeting at least one loved one in a day is very important. Talking to one friend in a day again खूपच गरजेचे. सो ह्यो ज्यो गजाली आसात, सगळ्या गोष्टीक जर तुम्ही थोडो वेळ दिलो दिसांतल्यान, तुमचो दीस खूप बरो वतलो. म्हणल्यार हॉबी तुमची जी आसा ती ताका 1 वर दिवप, अशें जर तुमी केलें तुमचो वेळ असोच वतलो आनी तुमचो दीस बरो वतलो. दोतोर, खूब सुंदर तुमी उलयलें आनी खूब सुंदर तुमी आज आमकां गजाली सांगल्यो. आमचेर असोच तुमचो मोग आसुनी, परत परत तुमी येवची आनी तुमचे हो सगळ्यांक सल्लो मेळचो ही प्रार्थना करीत